येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. प्रकल्पाच्या एका टप्प्याक सुप्रीम कोर्टान मंजुरी रद्द केल्या उपरांत लेगीत सरकार डबल ट्रॅकिंगाचे काम मुखार व्हरता. गोंयांत कोळसो नाका, एनजीओची खर टिका, आमदारांक मारलो तेंको दिवपाचो उलो. बंद पडिल्ली कदंबार रस्त्यार मदींच सोडून गेले ड्रायव्हर आनी कंडक्टर. सांताक्रूज पणजे मार्गार बस वाट पळयता मेकॅनिकाची. सरकाराचे शिफारसीक विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचो पाळो. पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाची भाजप सरकारान केली शिफारस. मायकल म्हणटा योग्य निर्णय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गरजेचे नेम वा प्रक्रिया पाळूंक ना अशा देशांतल्या 2796 राजकीय पक्षांची नोंदणी जाल्या. पण सक्रिय नाशिल्ल्या राजकीय पक्षांमदल्या 2100 पक्षांच्या विरोधात कारवाय करतले. भारतीय वेंचणूक आयोगान म्हटला. ईसीआयच्या वळेरेंत गोंयच्या अशा 10 पक्षांची नोंद जाल्या. स्कॅनरा खाला आशिल्ले पक्ष गोवा नॅशनलिस्ट पार्टी, गोवा प्रजा पार्टी, गोवा सुराज पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच, गोवा विकास पार्टी, गोंयकारांचो ओत्रेक आसरो, नीज गोंय रेव्होल्यूशन फ्रंट, 70 युवा मोर्चा, युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टी आनी युनायटेड गोवन्स पार्टी. अशें आसले तरी गोंयांतल्या हाच्या मदल्या खंयच्याय पक्षान वैधानीक गरजांची पुर्तताय केल्या. नेम मोडल्यात काय ना हें ईसीआयन स्पश्ट करूंक ना. सप्टेंबर 2021 मेरेन देशांत एकूण 2796 आरोपी आसात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी. प्रकल्पाच्या एका भागा खातीर सुप्रीम कोर्टान मंजुरी रद्द केल्या उपरांत लेगीत सरकार डबल ट्रॅकिंग काम मुखार व्हरता. गोंयांत कोळसो नाका ह्या एनजीओन तांकां गंभीर विरोध केला. लिनियर प्रकल्पा आड जावपी आंदोलनाक विरोधी आमदारांनी तेंको दिवचो म्हण एनजीओंनी आमदारा कडेन संपर्क साधला. कांय आमदारांनी तांकां तेंको दितना विधानसभा अधिवेशनात हाजेर चर्चा घडोवन हाडटले अशेंय सांगलां. पळयात. या महिन्याचे सुरवेक सर्वोच्च न्यायालयान केसरलोक ते कुळे मेरेनच्या डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाची मंजुरी रद्द केल्ली. पूण हो निकाल ह्या वाठाराक लागून जालो ना अशें सांगून कुळे वास्को मजगतीचें काम चालू दवरपाची पुराय तयारी सरकारान केल्या. राज्यांत अशांतताय निर्माण करपी ह्या निर्णयाक गोंयांत कोळसो नाका एनजीओन विरोध केला. ते खातीर तांणी आमदारांचो तेंको मागला. पळयात. गोंयांत कोळसो नाका ह्या संस्थेचे नांवान ऑलरेडी आतां 6 MLAजाक मेळ्ळ्यात. चडशे 60 आमी ऑलरेडी काम कॉमेस केलां आनी सगळे 6 MLA जांकां आमी आज पर्यंत मेळ्ळ्यात सगळ्यांनी 100% सपोर्ट दाखयला आमचे हे मुवमेंटाक की जे CMान जो स्टेटमेंट काडला की डबल ट्रॅकिंगचें काम चालू उरचें तें परत घेवन CMान हें काम बंद करूंक जाय आनी हाजे सगळे पुरावे कित्याक लागून हे आमी सगळ्या मुखार दवरला आनी सगळे कन्विन्स जाल्यात. सगळ्यांनी मान्य केला की हें काम बंद करूंक जाय. आतां आमी बाकीचेय सगळे MLAजाक मेळटले नाल्यार कशे भशेन हे माहिती तांचे कडेन पावयतले आनी आमची अपेक्षा आसा की जाता तितले बेगीन सरकार हें सगळें काम बंद करतलो. We are GKN members and today we have got and met Mr. Digambar Kamath and Venzi and De Silva, Cruz De Silva, and we have asked them to be with the people and people are against double tracking. So and the Supreme Court order has passed, but the government is going against the wishes of the people. So we are come here and we'll be going still to Ullas, Ishwant Tuenkar and others, Yuri Alemao and the others. And we, the people of Goa, will stress on this double tracking that we don't want Goa to be a coal hub, and we want to protect the environment and everything for the future generation. And we, the people of Goa, together
So the government cannot force and lie to us, the people of Goa. So this is a very clear message that we are giving out to everyone to come in support of this. The MLAs have been very positive and they said they are with the people. And so we are looking forward to this, a positive change. And yes, that's what it is. This Goa and Kolso Naka demand is basically the stopping of double tracking. They've also highlighted that Supreme Court judgment. I've told them that I'm with them. I share their anxiety. As far as whatever support I can give, they can count on that. I've further said that during my election meetings, I have very clearly told people that the Congress party, if it comes to power, will stop these three linear projects. And therefore, I feel that it is a commitment on my side to support their movement. Yes, it is not within our powers to stop the project because we haven't come to power. But otherwise, whatever I can do, can definitely count on myself. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. कोणाच्यो म्हशी कोण काडटा उटा बशी अशी ऑफर आसा. हांगा मातशीशी ही ऑफर बदलून सरकारी बशी लोक काडटा उटा बशी अशें म्हणू येता. कित्याक तर बस मोडली म्हण ड्रायव्हर आनी कंडक्टर रस्त्यारच सोडून थंयच्यान गेल्यात. सांताक्रूज पणजे मार्गार ही मोडकी कदंबा उबी आसा. लोकांक थंय पावतकच ब्रेकार पांय दवरून ती हुपची पडटा. हांगा तुमी पळयता फ्रॉम मारगांव टू पेंजे मेवपाक कदंबा बस ब्रेकडावन जाल्ली आसा आनी तांच्या ड्रायव्हराची आनी हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितली ती पळय फॉर लोकांचे सेफ्टीक. ती बस ब्रेकडावन जाल्या आनी ती बस ब्रेकडावन जाल्या तिका मोदेंच रस्त्यारूच साडल्या. हांगा लोकांचे सेफ्टीचे आनी हेचें कांयच पडलेलें ना आनी हिंगा गाडी व्हेकल येता ती 80-90 स्पिडीचेर हिंगा गाडी येता. पूण हिंगा लोकांची सेफ्टी हाका कांयच हिंगा पडलेलें ना आनी बस आहा तशीच हिंगा रस्त्यार मोदेंच आहा. फकत लायल्या ते एक झाडाच्यो ताहुयो लायल्या आनी हिंगा जरी तर हे बसीक लागून आनी कोणाकूय कितें अपघात जायत एक्सिडेंट जायत जाल्यार हेचो जबाबदार कोण जायत काय? गव्हर्मेंट, कदंबा ड्रायव्हर वो कदंबा तो कंडक्टर वो कोण? अशें हें करून त्या लोकांचें लायफ रिस्कान घालता ते रस्त्यार. सो हाका कांयच हेची ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कांयच ना. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयची आनी कोंकणी भाशेची नाळ जोडिल्ली आसा. गोंयांत गोंयकार उरपाक जाय जाल्यार कोंकणी भाशा तिगोवन दवरप खूब गरजेचें. गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय म्हणटा. उदका बगर लोकांची जीण कठीण. ताका लागून कांय कडेन नाविलाजान रस्ते फोडचे पडल्यात. वेगळेच ते जाग्यार घालतले अशें उतर ताणें दिलें. कोंकणी जेन्ना 8वे वळेरेंत पावली तेन्ना गोंय घटक राज्य जावन कोंकणी भाशेक मानाचो दर्जो मेळ्ळो. गोंयांत कोणाक काम मेळपाक जाय जाल्यार कोंकणी भाशेचें ज्ञान आसपाकूच जाय अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. आयकात. All states in India have been formed on linguistic basis. गोंया स्टेटहूड मेळाच कोंकणी खातीर. कोंकणी 8वे वळेरेंत पावली म्हळ्यार 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. थंयच्यान मागीर भाशा म्हणून गोंयची भाशा म्हणून ऑफिशियल लँग्वेज जाली आनी ताजे खातीर गोंयाक घटक राज्य मेळ्ळें. आनी गोंयांत जर कोणाकूय जॉब मेळूंक जाय जाल्यार गोंयांत कोंकणी शिकिल्लो आसूंक जाय. लोकल लँग्वेज म्हणटा ड्युएलिटी ताका अशें एम्बिग्युअस दवरप ही फिशरीज डिपार्टमेंटाची चूक आशिल्ली. हांव कोंकणी मदीं रक्तांतल्यान म्हाका दिसता हें पॉयंट आवट करप गरजेचें आशिल्लें. आमी पॉयंट आवट केलें. सरकारान बिलेटेडली बरें टायम घेवन सरकार न्हिदिल्लो सरकार जागो जालो. हाज्या खातीर बरें दिसता. अशें फुडें परतें चूक जावंक जायना. नोकऱ्यो दिता तेन्ना थंय कोंकणी म्हणपाक लासतात. मुख्यमंत्री वचून हांगा कोंकणांत भाशण दिता की कोंकणी बोली म्हणूंकूच शकना कोण म्हण ती भाशाच म्हणून. भाशा जालीच ती केन्ना. कोंकणी भाशा म्हणून गोंयाक घटक राज मेळ्ळें आनी तो आज मुख्यमंत्री आहा. सो अशा जाग्यार गोंयकारांक जर न्याय दितले जाल्यार ओन्ली वे इज
मदर टंग विच इज कोंकणी आनी ताची नॉलेज आसपाक जाय. लोकांक जगपा खातीर उदक गरजेचें, जाका लागून उदकाच्यो पायपलायनी घालपा खातीर थोडे कडेन रस्ते लेगीत फोडचे पडलेत. ते वेगळेच दुरुस्त करतले. जमिनीच्या पोंदच्या पायपलायनींचो मास्टर प्लॅन आसपाक जाय अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. आयकात. नळाचो इश्यू जाल्लो आमी जाता तितले दोनूय सायडीन पॅरलल पायपलायन्स घालपाक जाता तितल्या रस्त्यांनी आमी प्रपोजल्स पास केले. खंय खंय जंय एक बिल्डिंगेक उदकूच मेळना तें कितें जातलें तें म्हणून पळोवचेंच पडटा. हांव नॉर्मली म्हणून दिवपी न्ही मनीस, कित्याक म्हाका रस्ते बरे उरिल्ले जाय. अशें जाल्लें आहा की उदक जर ना हे गरमेन जाल्यार मनीस जगूंक शकना. ताजे खातीर अनएवॉयडेबल आमी थोडे कडेन रस्ते फोडचे पडटा. ते आमी रिपेर करतले बेगिनच्या बेगीन. सगळे आमचे म्हटल्यार फोकस्ड आहा आनी हाजे खातीर हांव सरकारा कडेन मी मागता जमनीचे पोंदा जें कितें आसा ताचो मास्टर प्लॅन आसूंक जाय. पायपलायनी पोरणी जाल्या म्हणून आमी अशें केल्लें आहा की दोनूय सायडीन रस्त्याच्या आमी पॅरलल पायपलायनी घालून ही जर बिल्डिंगेक उदक जाय जाल्यार हे पायपलायनींतल्यान घेवचें, त्या सायडीन उदक जाय जाल्यार त्या पायपलायनीन घेवचें. अशें आमी सगळ्यान चडांत चड रस्ते करपाक आमी सुरवात केल्ल्या. म्हणटकच रस्तो कट करचो पडचो ना हाजे फुडें, पूण हें सगळ्या कडेन करप. राज्य सरकाराची अर्थीक स्थिती सारकी नाही खबर आसा, तरीकय उदक भोव गरजेचें. रस्त्याच्या दोनूय वटेन पायपलायनी घालपा खातीर नियोजन करचें हो मुद्दो पावसाळी अधिवेशनात मांडटलो अशें विजय सरदेसायन सांगलें. सरकारा कडेन कितले पयशे आहा, आज परिस्थिती आमची फायनान्शियल कितें आहा सगळ्यांक खबर आहा. हांवूय तांकां पूश करना, पूण ह्या डिमांड्साक ह्या एसेंब्लीचे मॉन्सून सेशनाक हांव उरिल्ले रस्ते तांकां दोनूय सायडीन वॉटर पायपलायन आसपा खातीर हांव पूश करता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. कितलीशींच वर्सां जाली तानिया हॉटेल लागसार रेल्वे ओव्हरब्रिजाची उंचाय वाडोवपा वयल्यान जाल्लो बोळ बरोच गाजलो, पूण तो प्रस्न तडीक लागलोच ना. रेल्वेन नेमिल्ल्या कंत्राटदारान वाठारांतल्या आनीक एका ट्रॅकाच्या विस्ताराचें काम पूर्ण केलां, पूण पुलाची उंचाय वाडयनासतनाच. वास्कोच्या आमदारान रेल्वे ब्रिजाची उंचाय 4 मिटरांनी वाडोवपाचें आश्वासन दिल्लें तें आजून लेगीत पूर्ण जालें ना. आतां पावसांत ताचें केन्ना कितें जायत नेम ना. थंय सेफ्टी ना. त्या खातीर एक आउटपोस्ट स्टेशन तरी बांदचें अशें थळावे मागतात. आयकात. फर्स्ट टायम असो दाजी साळकार आमदार जालो आनी ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी आसलेली हें काम करून घेवपाक. तेच्या हातीन सांगना, कारण रेल्वेचे जे इंजिनियर आसलेले तेंचे रेल्वे मास्टर आसलो त्या आमदाराच्या तोंडार लॉलीपॉप दिल्ल्या भशेन. म्हणल्यार आमदाराक इतको मिसगायड केलो की आमदारूच स्वता मिसगायड केलो. तेंचे सीएम तेंच्यांनी मिटींग घेतली, सगळी टॉप लेवल मिटींग जाली आनी सीएमाक पासून लॉलीपॉप दिलो म्हाका दिसता खंय तरी. आनी आतां हो आमच्या मांगूरकार वास्कोकारांक आमी लॉलीपॉप चोखपाचो, फक्त चोखपाचो म्हणजे टेस्ट करपाचो. कारण ही जी ऑपॉर्च्युनिटी आसलेली रेल्वे ब्रिज 4 मिटर करपाक ही लास्ट आनी शेवटची आसलेली. आनी आयुश्यान हो केन्नाच ब्रिजाची हाफ इंच न्हय एक सूत पासून हायट वाडपाची ना. हें वास्कोकारांनी आनी मांगूर हिलांच्या हेजेर विचार करपाचो. जशें हांवें सांगलां, जो आमदार म्हणटा फायर ब्रिगेड वचपाक जाय, आतां त्या फायर ब्रिगेडीचें स्वप्न बी काबार मावळेलें आसा. तेन्ना हांव सांगूंक सोदता आमदारा एकूच, आतां एक तर तूं आउटपोस्ट एक फायर ब्रिगेड तेणी दवरची. हें एक लास्ट सजेशन. जर मांगूरकार आनी जे वर्णापुरी लोकांचे जर बरें चिंत्ताले तूं तेन्ना आउटपोस्ट तयार करचें. कारण हें तुजें लेवल आसा. कारण हे रेल्वे सारके हे सेंट्रलाचे प्रोजेक्ट आमदारा लेवल कमी पडलो आसता, एक आमदार कमी पडलो आसता म्हाका दिसता. त्या खातीर आमदार एकूच सांगता हांगा आउटपोस्ट करचो, जो फायर ब्रिगेड एक स्टेशन धाकटें म्हणल्यार एमर्जन्सी. तेणीच सांगलेलें 15 मिनटां लागता वचपाक. तर फुडें वयतले मांगूर हिल बी वयतले उजो लागलेले. कारण आमचे रेल्वे ही जे फायर ब्रिगेड स्टेशन फक्त हांगा आसा. त्या खातीर आतां व्हडलें हांव चड उलोवंक शकना, कारण आतां जें जालें तें जालें. आमदारूय कांय करूंक शकना, जाल्यार आमी वास्कोची जनता बी कांय करूंक शकना. फक्त इतकें म्हणणें. मजगती कामांचो प्रस्ताव रेल्वे प्राधिकरणान मान्य केल्या उपरांत पुलाची उंचाय वाडयतले अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार अजूनय सांगता. आयकात ताका. लोक कशें आसता, लोक विदावट अंडरस्टँडींग फॅक्ट्स फिगर्स कितेंय कॉमेंट दितात. खंय मिटींग जाल्या कितें जालें तें पळोवपाक वचत ना, पूण ताजेर कॉमेंट न करता हो आतांच हांवें 2 म्हयन्या पयलींच घेतला. खरो हो इश्यू पयलीं घेवपा जाय आशिल्लो. वेन इनिशियल स्टेज जेन्ना एस्टिमेट जातालो पळय तेन्नाच
हो प्रोजेक्ट घेवपा जाय आशिल्लो तेन्नाच तांकां तो इनकॉर्पोरेट करपाक बरें पडपाचें पूण नजो तेन्ना घेवना आमी म्हणटा एक देर आहे दुरुस्त आहे म्हणटा तशें आमी तांकां घालो सो GMन वेन ही इन्स्पेक्टेड GM स्पेशली हें करपा आयिल्लो इन्स्पेक्ट करपा आयिल्लो एंड ही हॅज कॅटेगरीली सेड येस हो एक जेन्युइन हें आसा आनी आपूण हो रिकमेंड करतलो म्हूण बेगीन जावचो म्हूण एंड ही वील रिकमेंड इट सो टायम लिमीट कितली जातली पळय वी आर ट्रायंग टू फिनीश इट बिटवीन 1 year एक वर्सा भितर आमी ते सगळे प्रोसिजर कंप्लीट करपा पळयता आनी इट वील स्टार्ट सून तांकां वेळ लागना ते करपाक दे वील जस्ट प्रिकास्ट तांचें हें आसता एका दिसाचें काम तांकां ते फोड तोड तसलें कांय आसपाना विदीन 1 day 8 वरां ते ब्रेक घेतले दे वील कास्ट इट आनी 8 वरांनी ते रेल्वे लायन चालू जातली. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसो. विसो उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाचे मुख्यमंत्र्याचे शिफारसी कडेन मायकल लोबो सहमत जाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण OBC कमिशन राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन पंचायत आरक्षणाची म्हायती दितले. 3 म्हयन्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण जातली. ताका लागून OBCक न्याय मेळटलो, मायकल म्हणटा. OBCक 27% राखीवताय मेळ्ळ्या पूण OBC खातीर वॉर्ड आरक्षीत जावंक ना. ट्रिपल टेस्टीचे प्रक्रिये उपरांतच OBC खातीर पंचायत प्रभागांनी कितली राखीवताय मेळ्ळ्या तें कळटलें. ते खातीर 3 म्हयने वचूं दी पूण OBCक न्याय मेळूं दी, मायकल म्हणटा. इलेक्शन कमिशनाक ज्या दिसा हे मेळटले OBCचो कंप्लीट डेटा ऑफ एंटायर स्टेट ऑफ गोवा 186 पंचायतीचो डेटा मेळटलो आनी त्यो ट्रिपल टेस्टान क्लियर जातलो. OBC कमिशन जेन्ना हो डेटा दितले इलेक्शन कमिशनाक तेन्ना तेणी फायनलायज करूंक जाता की हे वॉर्ड OBC. आतां ह्या पयलीं म्हाका दिसता एवरी इलेक्शनाक कितलेशेच लोक हायकोर्टान वयतात, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वयतात आनी स्टे हाडटात की हो वॉर्ड सारको सरकारान दिवंक ना म्हणून. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हो वॉर्ड रॉंग रिजर्वेशन केला, हो जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत रेकमेंड करताले इलेक्शन कमिशनाक की हो रॉंग जाताले. सो OBC स्टेट OBC कॉर्पोरेशन और OBC कमिशन जे डेटा दितली कलेक्ट करून स्टेट इलेक्शन कमिशनान हो डेटा सारको जावचो म्हणून ट्रान्सपेरन्सी आसची म्हणून ती 3 म्हयने फुडें व्हरता. आमी तेका वेलकम करता. वी आर नॉट ओपोजींग दीस बट लेट द प्रोसेस बी व्हेरी ट्रान्सपेरंट. लेट द प्रोसेस बी कंप्लिटेड विदीन 3 months. फुडें वचोंक जायना बिकॉज देर इज नो प्रोसेस ऑफ पोस्टपोनिंग एन इलेक्शन. दिस इज अ व्हेरी रेअर केस बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. ते आमचे कडेन रेडी ना डेटा इज आनी CMनूय मान्य केला की आमचे कडेन डेटा रेडी ना की ही हॅज रेकमेंडेड स्टेट इलेक्शन कमिशन टू पोस्टपोन द इलेक्शन. इट्स अ रेकमेंडेशन. इट हॅज टू बी एक्सेप्टेड ऑर नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमिशन. आनी म्हाका दिसता तो एक्सेप्ट करतलो इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द OBC पॉप्युलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. 27% जे रिजर्वेशन आहा जे मान्य केल्ले आहा लोकसभान आनी प्रत्येक असेंब्लीन हे लोकांक आमी दिवपाक जाय आनी हेचेर अन्याय जावंक पारना हे आमचे विचार आसा. वेलकम करता हे डिसिजन. डिसिजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर recommending. It's still not finalized. Now it is with the state election commission to finalize and start the process. शेतां कुशीक वा मळ्याक तेकून रस्ते आसात थंय सेटलमेंट झोन करून तरणाट्यांक आपलेच सुवातेर टेम्पररी स्टॉल घालपाक दिवचे. युवकांनी शेतां भाटाय सांबाळची आनी तांच्या आदारान वेवसाय करचो. येता त्या अधिवेशनात हो मुद्दो हायलायट करतलो, मायकलान सांगलें. आतां फुडें गव्हर्मेंटाक कडेन आमी मागतले की खंय खंय जागो आहा थिंगासर तेंचे सेटलमेंट झोन करून दिवचो कित्याक हो ऑलरेडी PDA एरियेन येयल्लो आहा जागो हिंगासरलो फुडलो. सो तेंकां सेटलमेंट झोन करून दिवचो आनी टेम्पररी स्टॉल्स घालूंकूय दिवचे सो दॅट दे कॅन स्टँड ऑन देअर ओन फीट. दे कॅन डू सम बिझनस अँड टेक केअर ऑफ देअर फॅमिलीज. आयज गव्हर्मेंट जॉब मेळना, आयज प्रायवेटूय जॉब मेळत जाल्यार 12,000, 10,000, 8,000, 9,000, 6,000, 7,000 सॅलरी आहा. जो जर आपूण आपल्या धाकटुले पार्ट ऑफ माय field, I want to do a small business, then it should be allowed with a temporary stall. And behind तेणे आपले शेताचे काम चालूच दवरूंक जाय. शेत बंद करूंक पारना. शेत फाटल्यान आनी फुडल्यान धाकटुलो स्टॉल. आतां हिंगासर पळय कितलेशेच नर्सरी येयल्ले आहा आनी कोण ना कोण आपले शेतान ते बिझनस करतात. बरी गजाल आहा. तेजे भायर आनी कोणें कितें बारीक बारीक बिझनसीस करचे आपले ओन प्रॉपर्टीन आनी आपले पोट भरचे. बिकॉज
they are asking whether government is going to give them jobs. Government cannot give jobs to everyone. So we will impress upon the Chief Minister in the coming assembly to allow such people to do businesses where they have land on the main road, where there is enough road widening area, where there is no obstruction to general public when they are going with their cars and motorcycles. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. शुक्रारा फांतोडेर कांय कडेन हलकोसो पावस शिवरलो जाल्यार कांय कडेन ताणें शेप लावन काडलो. हवामान विभागान म्हटलां 31 मे मेरेन कमी प्रमाणात कांय जायना, पावस हजेरी लायतलो. नैऋत्य मान्सून अरबी दर्यांत आनीक फुडें गेला. अशा वेळार केरळांत कुपा दाटिल्ली उपगिऱ्यान धाडिल्ल्या फोटवांनी दिश्टी पडटात. देखून 2-3 दिसांत केरळांत मान्सून पावूं येता असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोंयांत मान्सून सादारणपणान 4-5 दिसांनी सुरू जाता आनी जुनाच्या पयल्या सप्तकात मान्सून सुरू जाता. केरळचो मान्सून फुडल्या 2-3 दिसांनी सुरू जावं येता. केरळांतल्या मान्सूना उपरांत 4-5 दिसांनी पावतलो गोंयांत. फुडल्या 4-5 दिसांत पावसाचें प्रमाण वाडलां असलें तरी तापमान थीर उरूं येता. आयचे चडीत आनी उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. आतां मेरेन हवामान विभागान नुस्तेमारी करपा खातीर खोल दर्यांत बोटी घालप्यांक कितें खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. 31 मेरेन पावसाचो शिवर. आयचे चडीत आनी उणें तापमान 34 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. फुडले 4-5 दीस तापमान थीर. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.